Thank you. Yeah. Front Also stamp payment online. एक मोठं असतं एक बारीक असतं एक टर्न ह्या साईडीक असतं एक त्याच्या ह्या साईडीक असतं त्यामुळे तू वयल्या करून टर्न करता पडटा एक ह्या साईडीक त्या साईडीक असतं ते टर्न करता पडटा हांगा आयपॅड लावपाक आसा आनी हांगा मोबायल नंबर 97 माझं यूट्यूब चॅनल कसलं आहे आनंद गण गोवा 976414144410 माझ्याकडे नंबर होता मोहनीश आनंद घन गोवा सोयरू खायला लांब गेलो त्यासाठी क्रॉस सगळं साईड दिलीप मास ब्लॉक करणार दिलीप दिलीप बाबा फेस अच करा तशा मग फेस अच करा रोहन पुढे रोहन पुढे असे होऊन ना
ब्लॉक नगर दिलीप राव तू मस्त पुढे श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री विठ्ठल रुक्माई की जय। श्री विठ्ठल रुक्माई की जय। भारत माता की भारत माता की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री विठ्ठल रुक्माई की जय। श्री विठ्ठल रुक्माई की जय। श्री दामबाबा श्री दामबाबाच्या या मठग्राम नगरीत आज 115वो दिंडी महोत्सव सुरू झाला आणि आज ही दिंडी हांगासर हरिमंदिरांतल्यान सुरू जावन संपूर्ण मडगांवाची जी प्रदक्षिणा करता ती प्रदक्षिणा करून येतली आणि फाल्यां हांगा देवळा कडेन येवन तिजी हांगा सांगता जातली। ह्या समयाचेर ह्या 115व्या दिंडी उत्सवा निमतान श्री दामबाबाले घोडे सांस्कृतिक संघटना ही ह्या वर्सा 19वी दिंडी पथक स्पर्धा आणि त्याच बरोबर फ्रूट कार्विंग आणि आकाशकंदील स्पर्धा आयोजित करता। गेली अनेक वर्सां आमी हे दिंडीक भितर एक चैतन्य हाडचें आणि त्या खातीर हो एक प्रयोग करून पळयलो की गोंयची सगळीं साबार वाठारांतली जवळ जवळ 20 ते 21 पथकां ह्या भागान येतात आणि आपल्या कर्तृत्वाचे आणि आपले हाजे प्रदर्शन दाखयतात। ह्या वर्सा 2 जी पंगड आसात ते शाळेंतली आसा। एक विवेकानंद स्कुलांतलें आणि हेडगेवार मडगांव आणि त्याच बरोबर एक फातोर्डे 70तले आणि अशी सगळीं नवी 4 पथकां अशी भुरग्यांची आसा ती ह्या वर्सा सहभागी जातात आणि त्या बरोबर पारंपारीक जी दिंडी पथकान भाग घेवपी जी मंडळी आसा तांचे जवळ जवळ 20-21 पथकां हांगा भितर येतली। हांव ह्या निमतान सगळे गोंयकारांक शुभेच्छा दिता। मडगांवच्या दिंडी उत्सव समितीचे आमचे मदीं आसात सुहास कामत, त्याच बरोबर मडगांवचे माजी मुख्यमंत्री आणि आमदार दिगंबर कामत, आमचे मनोहर बोरकार, दिलीप नायक आणि आमचो चेअरपर्सन दामू शिरोडकर ह्या सगळ्यांच्या सांगातान आयज हो उत्सव हांगा सुरू करता ते आमी जाहीर करता। तुमचे सगळ्यांचे अशेंच सहकार्य मेळचें आणि सगळ्या मडगांवचे नगरीचे बरें जावचें तशें गोंयचें कल्याण जावचें। विठ्ठल रुक्माई माता की जय। नमस्कार। श्री हरिमंदिर देवस्थानची हो वार्षिक दिंडी महोत्सव मोठ्या दबाज्यान सुरू झाला आणि आज ही दिंडी पालखी आमच्या भायर करपाची आहा। सगळ्यांक शुभेच्छा आणि येवकार। वर्ष पद्धतीन पावणे आज दामबाबाले घोड्यांची हांगा दिंडी पथक भायर करता आणि वर्सान वर्स हाजे उत्कर्श जाता, प्रगती जाता। नवीन पथकां आतां म्हणल्या प्रमाणे 700 भुरगीं आतां भायर उबा लागल्या, बरी गोश्ट आसा। हाजो उद्देश म्हणजे कितें, आमची संस्कृताय धार्मीक जे धर्म जागर हाजे बद्दल म्हायती ती भुरग्यांक हातूंतल्यान मेळटा, ती पार्टिसिपेट जातात, ताजे बद्दल तांकां शिक्षण मेळटा आनी ताजी आमी तशेंच हरिमंदिरान ही अशी प्रथा सुरू केल्या। देवूळ फक्त देव करून पुजा करून फक्त इतलेंच करपाचें न्ही की समाज बांधिलकी म्हणून आमचे काही कर्तव्य आसतात। देवस्थानाचे वतीन आमी अशें उपक्रम हातान घेतल्या। हांगा आमी संस्कृत वर्ग भुरग्यां खातीर सुरू केल्ल्या 5 वर्सांच्या वयर भुरग्यां खातीर आठवड्याचे 2दा संस्कृत वर्ग घेतात, जेणे करून तांकां हें ज्ञान मेळचें। सुरवातीक आमी श्लोक पठण स्पर्धा केली ह्या दिंडी उत्सवाची सुरवातीक 9 तारखेक उद्घाटन सोहळ्याच्या दिसा। तातूंत भुरग्यांनी
तशीच भुरगीं भुरग्यांनी तातूंत पार्टिसिपेट जाली मनाची स्ट्रोक अशें करून तांचें जें ज्ञान आसा तें आमी वाडटलें आनी तांकां उमेद येतली म्हणून आमी उपक्रम केल्या तर हे आमी पारंपारीक पद्दतीन हे फुडें व्हरतले खूबश्या उपक्रम आसात परत एकदां सगळ्यांक येवकार आनी ह्या आज मोठ्या दरवाज्यान ह्या दिल्ली उत्सवाक भाग जायात हांगा आतां कांय बैठक जातली त्या तातूंत फुडेंचे आमी कलाकार आमी आमंत्रीत केल्ले आसात आनी गोंयची मुग्धा गांवकार हांचे गायन तातूंत तुमी भाग घेयात आनी फाल्यां समारोपाच्या कार्यक्रमाक हांगा परतून एक व्हडली बैठक जातली पंडीत भीमसेन जोशी महाराष्ट्रांतलो पंडीत भीमसेन जोशी जागतीक कलाकार गायक ताचे नातू विराज जोशी हांगा फाल्यां परफॉर्म तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी दिल्लीचो हो मार्ग मडगांवचो नामनेचो दिंडी महोत्सव हो आज सुरू जाता 115वो दिंडी महोत्सव आमी हांगा आतां नाल्ल फोडून दामबाबाले घोडे ही एक अत्यंत बरो सांस्कृतीक कार्यक्रम घडोवन हाडटा ताची सुरवात हांगा केल्या सकाळीं आरती जाल्यो महाप्रसाद जालो आनी आतां मुर्ती आमच्या रथा भितर बसयल्ली आसा हांगाच्यान एक 2 वरांनी ही पालखी हांगाच्यान भायर सरतली आतां आमी नाल्ल फोडले ते पथकां हांगाच्यान वचपाक लागतलीं ह्या खेपेक 4 पथकां भुरग्यांची आयिल्लीं आसा शाळेंतली दामून सांगला त्या भशेन खोतोडे म्हणजे 70तले खोतोडो गांव पळय जो आहा त्या गांवांतल्यान सुद्दां तांच्या स्कुलाचे पथक हांगा आयिल्लें आसा म्हणजे तांकांय दिंडे बद्दल कितली उत्सुकता आसा ती पळय आनी एक बरो कार्यक्रम ह्या निमित्यान स्टेट बँके कडेन आमी पळयतात सगळीं दिल्लीची पथकां बायलांची पथकां आसा ती परफॉर्मन्स दितात ताजे फाटल्यान मागीर थंय वेगळ्यो स्पर्धा जाल्ल्यो आसता आकाश कंदील आसता तुगेले पाक स्पर्धा आसता ताजे सगळें बक्षीस वितरण जाता ताजे त्या निमित्यान सॉलिड पार्टी म्युनिसिपल गार्डना भितर रांगोळी महोत्सव करता सम्राट क्लब म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगे कडेन पंटी महोत्सव करता युवा संजीवनी कोमात सांस्कृतीक कार्यक्रम करता अशे वेगळे कार्यक्रम दिंडेचे निमित्यान जाता पिपा पेडाचेर आज तुळशी विवाह आसा अशे वेगळे कार्यक्रम आयच्या दिसा मडगांव शहरांत जाता हांव सगळ्या लोकांचें ह्या कार्यक्रमांनी स्वागत करता पुलिसांनी अत्यंत बरी वेवस्था केल्ली आसा कार्यक्रम बरे पद्दतीन जावचो म्हणून आनी म्हाका खात्री आसा की दिल्लीचो उत्सव अत्यंत बरे पद्दतीन उत्सुकतेन आनी लोकांच्या उमेदीन साजरो केलो वतलो हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना हांव तुमकां सगळ्यांक दिंडेच्यो परत एकदां शुभकामना दिता शुभेच्छा दिता देवा कडेन मागता की बरे पद्दतीन हो उत्सव साजरो करचो मडगांवची दिंडी स्टेट फेस्टिवल जातली प्रयत्न चालू आसा जातली नेक्स्ट इयर जावपाची शक्यता जावपाक शकतली प्रयत्न चालू आसा म्हणजे प्रोसेस आहा ताका खूब एप्लिकेशनां फॉर एग्जाम्पल वास्कोचो सप्ताह ते स्टेट कर आनी कोण आनी कितें 10-15 अशे म्हाका हें आसा कार्यक्रम दे वॉन्ट स्टेटस स्टेट राज्य पातळीवेली स्पर्धा राज्य पातळीवेलो हें म्हणून करचें ताजे खातीर ते एक मातशें गायडलायन्स बी तांचे कडेन पयलीं कांय नाशिल्लें पयलो हें केल्लें पळय हांवें त्रिपुरारी पौर्णिमा सकाळी केल्ली ती असेंब्लीक डिक्लेअर केल्ली ऑन द स्पॉट मागीर तें आतां प्रोसेस जाता आनी फायनान्शियल लायफ हें पळयता सगळें पूण जातलें थँक्यू आनी माझे अशें राव माझे फाटी राव आनी मातशें अशें स्प्रेड जाय अशें स्प्रेड जाता मदीं दवर मातसो फोटोय दिसो न्ही हय या श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री विठ्ठल रुक्माई की आता मागीर हांगा मरे स्टेट बँक मागीर युवा संजीवन आणखी ना हा आता
नो कॅमेरा जी नो कॅमेरा तो आता तो रिटायर करतो अरे तो रिटायर करतो आता मला वो कॅमेरा आमची सीलो बोललो म्हणतो सील फोडले ते काढून आलो फोटो कोणी संमेलन आहे येले तुका कॉम्पिटिशन
या चाय मरे Thank you.